गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशीं आहाय तुमी? आहाय न्हू सगळीं बरीं? आमी हाय सगळीं बरीं. सो आतां आमी उठले, तोंड बी धुलां आनी आतां किचना वयता. ब्रेकफास्टाक मामीन कितें केलां तें चोयता आनी तुमकांय दाखयता. आनी पिझ्झा सकाळी फुडें पिझ्झा करता. आमी होम मेड पिझ्झा करता. सकाळी म्हणल्यार सकाळीं जावना, इकरीस जालें. सो डॅडीन पिझ्झा करून दवरला. कित्याक मागीर मिडल लोली न्हू, कित्याक भायर सरपा आहाय. सो भायर सर पाटी कांय भायलें बी आनी खावपाक अवॉयड करता. परतून शिपीन येवपा जाय. आनी मागीर न्हू एक रिक्वेस्टेड विडियो उरला एक्सरसायजाचो, त्या ग्लॅम चॅनलाचेर. हांव तो करूं पावोंकूच ना, त्या दिसा सगळें फास्ट फूड हे ते सगळें जाल्ला भायलें आनी करूंकूच ना एक्सरसायज बरी. आनी त्या चॅनलाचेर एक ऑलरेडी एक विडियो चलता न्हू, हांवें गेलो टॅनिंगाचो. सो न्हू स्थिती येयलो आत्वेस्ट, तो विडियो उरला पेंडींग असो म्हणून. सो चोवया केन्ना हाडटा तो विडियो. आज सद्या फास्ट फूड घरा गोडे करताय आनी करताय. सो दाखयता तुमकां कितें करता तें. चायेक कितें खाता. मामीन कितें केलां चपातीन भितर कितें घायलां म्हाका खबर ना. कांदे फ्रेश कोरियंडर बी कितें कितें दिश्टी पडटा. चपाती करता. तुमकां असले रेसिपी जाय जाल्यार सांगा. आमगे पिझ्झा चालू आहा. सो गाय जायचं आमगे यम्मी पिझ्झा रेडी आहे. बाबा हॉट आहा. यम्मी पिझ्झा रेडी आहे. होम मेड पिझ्झा. तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार सांगा. सगळे होम मेड. सॉस बायन होम मेड. फकत कॉर्न आहा ते बायन मातशें भायले. चीज सगळें घालून घरा कडेन केला. ओके, तुमकां जाय जाल्यार सांगाय कशें करपाक. कितें रेसिपी जाय जाल्यार. आनी भायलें सारकें स्टॉप केला. ओके, आनी येस किचनाक गेलो. दितो तुमकां कशें रेनोवेट करूं जाय किचन. मागीर हांव तुमकां किचन दाखयतलें प्रोपर. मोबायल आसतरून बी शूट करतलें मागीर खाताना. मागीर चोवया कशें जाता. मागीर मेळटा. आतां पराठा कितें केलें तितून न्हू हांवें तांतें करता. तांतें करता. पिझ्झा केला. चिताक उजो घायला. आनी आमकां व्हरपाक न्हू फ्रायड रायस केला. ओके, आनी ग्रेवी हांव हूंय नायिल्ले भायन ग्रेवी घेतलें व्हरपाक. खंय वयताय काय म्हणटकीर आयज हॉलिडे न्हू. सो खूब दीस जाले बाबा मोडालो या या या. मेफीक अजूनय सांगो ना. मेसेज घालता वयताय. कांय डिसायड करून नाहलोलें. आतां खंयचो नाही डिसायड केलें. वचून येवया म्हणलें बेश्टें वॉल्ट मारून बेश्टें कितें. आनी थँक्यू सो मच. आनी कोणें तरी कमेंट घायला आपुणूय तुगे ब्लॉग्सार रावता म्हणून. बरें दिसता चोवपाक अशें तुमी मुगे ब्लॉग्सार रावताय म्हणून. सो इनिशिएटीव घेवन हांव कितें ना कितें करून दाखयता तुमकां. भायर सरतलें खंय ना खंय धाकटे क्लिपिंग्स काडटो तुमकां आनी शेअर करतलें आजकाल. आनी बाबा हातीची आनी बाबागे कितें जाणा आमगेल्या बरो मुडार आसूं जाय जाल्यार तो उलयता. काल तो एडीर येयलो न्हू तेका बरो मुडारू नाहलोलो. उलोवपाकू कुस्ता करूं लागलो. दाडा कोणें मेफे म्हणटा आपल्या कडेन उलयना वयचो. आयज जाल्यार विडियोचेर बी असो बरो उलयता. आयज जाल्यार ना विडियोचेर बायन उलोवपा तेगेलें मूड आहा तेन्ना तो उलयता म्हणलें. आनी तो जेन्ना उलयता तेन्नाच हांव ती क्लिपिंग्स काडटा म्हणलें. तो अशें कांय ना म्हणलें की विडियोचेर उलयता आनी तूं कोणें उलयना म्हणून. आयज जाल्यार तेगे मूड आसूं जाय. तूं तेगे मुडा प्रमाणे फोन कर म्हणलें. आपले टायम मेळटा तेन्ना आपूण फोन करता न्हू. आपूण कसो आयज जाल्यार तूं आतां येतो न्हू म्हणलें. तेन्ना खूब उलयता म्हणटा खरें तो. ओके, आतां मागीर जालें. ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. घ्यायचो ब्रेकफास्ट एक वीथ दीस पराठा टायप कितें केलें तें. कांदो चिली फ्रेश कोरियंडर बी सगळें घालून केलें तें तो. ओके, हांवें तेजे बराबर हें घेयलां. गायजीचेर न्हेसल्या आनी हेचेर न्हू फ्लिपकार्टाचेर न्हू हें हाडलोलें. अनबॉक्सिंग केलां हांवें कशें येयलां तें.
काय चोवना पोती फोडून चोयला की ते हा ते भितर बाय भितर काय काढू ना म्हळ्यार स्टँड आख्खे करू ना कशें 3 कितें वस्तू आहाय त्यो थिंग व्हरपा हाडला तें सो आतां तें व्हरता आनी थिंगा दाखयता तुमकां कशें कितें येयलां तें ओके. आतां बाबा न्हेसयता मामी न्हेसता तेजो हेटा तो आनी व्हिडियो आतां शूट केला तो आतां एडीट कोता पयलीं अपलोडिंगाक घालता आनी मागीर तेका न्हेसयता ओके. मागीर मेळटा गायज आयज फायनली हांवें घायले वॉकले घालता हांव बाब घालून दिना मम्मा यू डोंट लूक गूड म्हणटा ह्या व्हंकला घायले ते भायर सरताय आमी ते मामी सिसिलूय येता अशें साफ करून जाय क्लिनींगूय करूं जाय न्हू तेका लागून हें हाडला चोवया कशें कितें ग्रेवी घेवपा जाय फ्रायड रायस वयताय आमगे न्हू कोण येताय तितली हिंगी चोयताय आनी दिसांतूय हें कितें सगळें अशें एका आयसाल तेक आतां अशें हें कितें हें कर म्हळें बांद म्हळें कुडको तेशी असो स्पेशली अशी येयनाय कोण स्पेशली रस्त्यार सावन चोयताय अशी ती न्हू आयज येयलो ती न्हू कोरी पातोरांक येयलेली ती न्हू ती सद्दां येता कोरी पातोरां ती एकली येयलोली मुद्दम चोवपा येता थोड्यांगे दोळे बी बरे आसनाय न्हू तेका लागून तेका सांगलां हांवें ते लाय म्हूण अशें ती खूब जाण अशी बांदल्या भेंडे बी रोयताय आनी मागीर ती कुडके बांदताय ते सारकें अशें करून गाडयेचेर उदी मारूंक जाय थिंगा मातोलें घरा थिंगा मातोलें पावली ओके. मागीर मेळटा तुमकां रिएक्शन चोवया देना सी मामा पुट ग्लासीस नॉट नायस इतलें गो चोवना तेणें म्हाका आतां चोयलें नॉट नायस मामा विल पुट रे और रिमूव रे वाय मामा डोंट लुक नायस नायस मरे नायस ग्लासीस सी नायस इट इज मरे घाल मोठा घालनाक मोठा कसो घालून दिना तरी हांवें घायलो मातशें शूट बी केल्ले चोय काटाचे मागीर मेळटा जम रावले हें कोकोनट पिवपाक टेंडर कोकोनट पिवपाक बाटलेन घाल तेज्या थंय चार सांगलोले हांवें पिना तेगे तसल्यो खबरो उदीक खाते बाल मालांनी आमी चयले ओल्ड कदंबा येयले आतां थोड्योश्यो वस्तू जाय आसलेल्यो तेका वस्तू म्हळ्यार इनाग्र जाय आसलेली इग्नार 100 रुपीज 100 रुपीज बाटली हिंगा आनी बरी आसता ते इगेनार तिगेची वता ती भायल्याची ती हिंगा आसा ते बोरलेली हांव वचूं गाडयेन रावता थिंग वास नुस्तें हार्याचो वास असो जाय आमी गाडयेनू हाय ती घेवन येतली ती हार्या वासान सो थिंग येयल्या आनी 800 रुपया थिंगा म्हाका 800 म्हणून येयनाले तोंडां म्हाजी तोकली आनी कितें चिंत्तालें हांव उलयतालें कितें ते 800 म्हणून म्हणल्यार कितें जाय बाय कितें ते 800 वय पडलें आनी मागीर 4 सांगिल्ले हांवें आनी 4 सांगोले आनी ती बायल न्हू थिंगा मामीन कितें इसालोल ती स्वता ना थिंगा 150 रुपयाचो तेन घेयनास आनी मुखार घेयना ती गाडयेन चोयता आमी हाय न्हू ती दुसरी हाय ती गुंजोवपा लागली घेयनास आनी गेलो तशें आस न्हू ती रेट इसारूं जाय आमी खंय सवाय पडटा ते आमी घेतो न्हू थिंगा 100 आनी हिंगा 150 आयल्या सो तेका सांगोता गुंजोनाक खंय तेंगे मनशां गाडयेन सांगोता कॉफी कशें No, we can't go there for smelling there. मागीर दिल तेणें आनी चयलें वयताय
आनी येयलो काय मागीर चड व्हडलो व्हिडियो कोन्ना आमी खंय गेल्यारूय ते एक दिसाचो फूल डे हांव तुमकां शेअर करता जाल्यारूय व्हडलो जातोले व्हिडिओ ना जाल्यार घराक वचया जाल्यार 7 मिनटांचे जाताय एक मस्ती करता म्हणल्यार येता बस बेल्ट घाल ओके मागीर आयज आमी इल्ल्याचे मारगांव मागीर वयतो मुखार सद्या मातशें काम आहा तें सगळें कोत्तोलें आनी मागीर म्हाका वयल्यान काडूं मेळटलो हायवेच्यान आनी मागीर भितर घेवन येवपा नाका गाडी सगळी करून वयल्यान आमी सारकी हायवेच्यान सारकी नायलसन मागीर सोमती बस स्टँडार पावताय न्हू बऱ्या पडटा ट्रॅफिकान आनी येवपा नाका इशी समथिंगशी काम ओपन आसल्यार पुरो शॉपां मामींक अशें काम आहा एकू दिसा इट्स ओके दिस इज ऑल द वे कचरा इज देयर नो दॅट्स व्हाय इट्स स्मेलिंग तो इथे बेगिना मॅगी मेळटा तुमकां सो गाय जायचे पावली चिचोण्या मुडको आमी गेलो कांकणां घालपा तीन कांकणां घायली पयलीं आमी मागीर रिया मेमा वांगडा गेलोली बेश्टे हुबरेक सो थिंग गेलेली मागीर आमी थिंगा मागीर थोड्यो वस्तू घेवपा जाय त्यो गेल्या आतां सद्या आमी चिचोण पावल्या ते पसऱ्याक धाडले ते काय ते तोंड हाडपा ते म्हाका थिंगा क्लिनींग साफ करूं जाय म्हाका बडा वयर उरलो साफ करपाचे सो ते आयज ड्रेस बी हाडला साफ करपा मागीर ताण लागतो न्हू काशीर जातले तांकां लागीं कांय ना सो तेका लागून सांगलें की ते हाड म्हळें वसा आनी सो ते गेले हाडपा आनी आमी हांयच गाडयेन बसलेली तो रडो लागलो तो आपुणूय वचपा रोटा सो तेकाय धाडला कितें घेवन येता म्हणून घरा पावून मागीर मेळटा तुमकां आयज आमी पावली चिचोणा दार बी ओपन केलं वास जाता न्हू सगळे रुमा हें दाखयता तुमकां अनबॉक्सिंग करता आनी कशें करपा तें तो खेळटा बाबा मागीर मेळटा तुमकां सो हेचें हें येयलां हेचें वायपर्स अशें ते वायपर आसनाय तशें ते पूण शांती हेचें तो उदका बायन उडनाय वायपर उदकाचो तसो तो हे दोन इतले जाय जाल्यार इतले जाता आनी इतले ओपन करता हे आख्खें ओपन जाता आनी हे हिंगा हें डोलता अशें हें टायट करपा दिसता जाय तशें आनी हेचें हँडल सान बी ना खंय सानीचें बारीक काम करता सो चोया कशें जाता येता सान्नीची बी गरज ना बारीक बारीक वस्तू आहाय त्यो येता हेचेर सगळें साफ करता मागीर मेळटा काय तो ते भायसो ते पड्डे काडले धुवपा जाय मागीर उगडास केलो पड्डे हांव उगडासान येयलो मागीर सिटी धुवना उगडास केलो तिणी पड्डे काड म्हूण धुवपा जाय जाल्यार आसती हांव व्हरोन दी कारा धुतलें मागीर आनी पावस येयलो दुखी लाटपा जाय काम काम लेट्स गो सो गायज आमी येयली थिंगासान समती झुडियो येयलें मातशें शॉपिंगेक चिकूक हाडलें सुशिला मातशें शॉपिंग हा ताका लागून येयलें
किती लाईक घेता येतो गाईज आमी पावली घरा बरोबर अशें झुडियोन गेलो न्हू सो झुडियोन थोड्योसो सिसला कुर्तास जाय ताका कुर्तास घेवपाक जाय टॉप्स घेवपाक जाय तेणें गेले शॉपिंग केलें न्हू मोचे गेले हांवें म्हाका एक लायक जालोलो मोच्या पार मातसो फॉर्मल कसो 40 आनी 37 आहलो म्हाका 40 हेचो चड व्हडलो जावपाक लागला 37 तसो ते स्लायट धाकटो जावपाक लागलो म्हाका 38 जालो म्हाका मेळना 38 कसो मेळना सोदलें मागीर आसते हांवें घेवना मागीर तेणें घेयलें बाब गार पावन न्हिदलो आनी तेंची पड्डी काडून हाडले धुवपा जाय ते मागीर वतो थिंगा नाजाल्यार आनी व्हडलो बेश्टो सिंपल व्हडलो जाता आनी कांय शूट करपा ना जाल्यार चड्डी आतां एडीट कोता आनी व्लॉग अपलोडिंगा घालता ते 6 जाली 8 म्हणल्यार व्लॉग येतो आमकां आमचो ओके आय चड्डी आजचो कसो शूट केलो ते खूब टायर्ड जाला सारकें हें बी सारकें आनी बाब आतां न्हिदलो तो कितें आतां उठोवपा ट्राय कोत्ता कसो उठना मातशें जावन तेका उठा येतली हालीं स्कॉल आहा न्हू तेका लागून तुमकां म्हणजे व्लॉग्स बरो दिसता जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करून सांगा कशें दिसलें तें मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज